नमस्कार. गोवा टुनाइटात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. इस्रोच्या महत्वाकांक्षी सूर्य मिशनाचो आदित्य L1 काउंटडाउन सुरू. श्रीहरिकोटात PSLV XL रॉकेटा वरवीं दनपरा 11:50 लॉन्चिंग. संवसाराचे लक्ष. जुडेगा भारत जीतेगा इंडिया. विरोधकांचे इंडिया अलायन्साचे लोकसभा वेंचणुके खातीर घोषवाक्य. मुंबई महाबसकेत मोदी सरकारा आड एकठांय झुजपाचो निर्धार. लोगोचे अनावरण धुकल्ले. स्किमींचे आडकल्ले पैसे 15 सप्टेंबर मेरेन क्लियर. मुख्यमंत्री म्हणटा LPG सिलिंडराचेर 475 रुपयांची सबसिडी घेवपी गोंयांत 11,500 फामिली. एक देश एक वेंचणूक निर्णय अभ्यासूक आदलो राष्ट्रपती कोविंदाच्या अध्यक्षतेखाला समिती. संसदेच्या खासा अधिवेशनात येवं येता विधेयक. मुख्यमंत्री खासदार तानावडेचो येवकार. प्रेग्नन्सीच्या समस्येक IVF सर्व्हिस स्पेशालिटी सर्व्हिस फ्री दिवपी गोंय आदर्श राज्य. दिल्ली मॉडेलाच्या नावान फक्त हायप. डिलिव्हरी फेल. आरोग्य मंत्री म्हणटा गोवा मॉडेल टॉप नॉच. प्रेमसंबंध तोडले म्हण 22 वर्सांच्या तरणाट्यान 30 वर्सांच्या चलयेक परवरे मारली. आंबोली घाटात कुल्ले. बॉडी रिकवर. तेवटेन मडगांवां रुमडा मळार तरणाट्याचो घरांत घुसून खून. पुरावे नासतना पुलीस वोगीच कोणाक धरिना. बीजेपीची पालेकाराक जाप. परुळेकार म्हणटा बीजेपीत यो म्हण ताजेर कोणेच प्रेशर हाडूंक ना. तानावडे म्हणटा पालेकार व्हडलो लीडर न्हय. बाणस्तारी ॲक्सिडेंटाच्या केशीत फेक ड्रायव्हर उबो करपाच्या प्रकरणात आपाचो फुडारी अमित पालेकाराच्या जामीन अर्जात सोमारा निकाल. फोंड्या कोर्टान निकाल दवरलो राखून. आणि कर्नाटकांतल्या कुमठा तालुक्यातल्या हेगडे गांधी नगरात सापडलो धवो अजगर. 9.5 फुटांच्या अजगराक सर्पमित्रान रेस्क्यू करून सोडलो लागच्या रानात. इस्रोचे महत्वाकांक्षी सूर्य मिशन आदित्य L1 काउंटडाउन सुरू. श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशनांतल्यान PSLV XL रॉकेटा वरवीं फाल्यां दनपरा 11:50 आदित्य L1 लॉन्च. चंद्रयान 3 मिशनाच्या येसा उपरांत भारत आनीक एका महत्वाच्या मिशनार. आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर अंतर कापून 109 दिसांत सूर्याच्या कक्षेत स्थिर जातलो. संवसाराची भारताच्या मिशनाचेर नजर. चंद्रयान 3चे येसा उपरांत इस्रो महत्वाकांक्षी सूर्य मिशनाचे आदित्य L1 मिशनार काउंटडाउन सुरू. दनपरा 11:50 श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटरांतल्यान PSLV XL रॉकेटाच्या आदारान लॉन्चिंग जातले. सूर्याचो अभ्यास करपा खातीर इस्रोचे हे पयलेच मिशन. आदित्य L1 109 दिसांत सूर्यकक्षेत पावतले. पुराय संवसाराचे भारताच्या आदित्य L1 मिशनाचेर लक्ष आसा. हे मिशन कठीण जावन आसा कित्याक तर पृथ्वी वयल्यान सूर्यकक्षे मेरेनचो प्रवास 2 ऑर्बिटांत जातलो. पयल्या फेजीत पृथ्वीच्या कक्षेंतल्यान भायर सरपाचे टार्गेट आसा. दुसरें थंयच्यान सूर्यकक्षेत प्रवेश मेळोवपाचे आनी उपरांत आदित्य L1 नियंत्रण मेळोवपाचे टार्गेट. नियंत्रण मेळूंक ना जाल्यार यान सरळ सूर्याचे वाटेन वचून जळटले. 15 लाख मीटर प्रवासाचे हे मिशन यशस्वी जावपा खातीर इस्रोन पुराय तयारी केल्या. ह्या मिशना वरवीं विज्ञानीक नदरेन सूर्याचो सगळ्या आंगांनी अभ्यास जातलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जुडेगा भारत जीतेगा इंडिया. विरोधकांचे इंडिया अलायन्साचे लोकसभा वेंचणुके खातीर घोषवाक्य. मुंबईत जाल्ल्या इंडियेच्या महाबसकेत मोदी सरकारा आड एकठांय झुजपाचो निर्धार. सगळे विरोधक एकठांय. सीट शेअरिंगाचेर तडजोडीची तयारी. विरोधक एकठांय ना म्हण खंय मोदीचे फावता.
इंडियाची 13 वांगडी समन्वय समिती नेमली, मात लोगोचो लॉन्च धुकल्लो. The first step is a coordination committee and committees under that committee. And the second step is a decision that we will expedite all seat sharing discussions and decisions and make them happen as soon as possible. These are two very, very powerful steps in ensuring that the India alliance defeats the BJP. सब लोगों को हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डरिए मत, भय मुक्त भारत के लिए हम सारे लोग इकट्ठा आए हैं. मैं किसी को न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा, लेकिन खाने तो सबको दे रहे हैं, अपने को जो चाहते हैं उनको तो दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भूखे मार रहे हैं. देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे. कि हमारी भारत सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है. वो एक आदमी भारत से पैसे निकाल के बाहर विदेश में ले जा रहा है और भारत सरकार, मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री उनकी मदद कर रहे हैं. और राहुल गांधी जी को भी हम काफी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा. और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा. अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे. कंधे को कंधे मिलाकर मिलकर हम करेंगे. स्किमींचे आडकल्ले पैसे 15 सप्टेंबर मेरेन क्लियर आनीक सँक्शन जाल्ली लेटरांय दितले म्हण मुख्यमंत्री उलयला. नागरी पुरवण खात्यान सिलिंडर सबसिडीच्या वितरणाक कार्यावळ दवरिल्ली. केंद्राच्या LPG सबसिडीचो सगळ्यांकूच लाव. गोंयच्या 11,500 फामिलींक अतिरिक्त 275 रुपया लाव. साखरय खंय सबसिडीचेर दिवपाची थारल्या. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी कितें ठरयले, पुराय देशभर सगळ्या लोकांक कितले पैसे कमी केले गे, कितले केले, व्हडल्यान सांगा गे, कितले 200. बीपीएलचे आहा तेजे 250 रुपया कमी जाले. उज्ज्वला योजनेच्या अंतर्गत ज्यांच्यानी गॅस घेतल्या ताका कितले पडले, 717. पैसे तुमच्या अकाउंटाचेर घालतलो, तुमकां मागीर वयताना सिलिंडराचेर 900 दिवचे पडटले. म्हणून TDSS कोणाचे जर उरले आसत जाल्यार तांचे पयशे चवथी पयलीं त्यांच्या अकाउंटाचेर वयतले. गृह आधाराचे पयशे चवथी पयलीं त्यांच्या अकाउंटाचेर वयतले. नवीन गृह आधार योजना जी सुरू जावपाची 16,000 उरलेले तेय पयशे आमी त्यांच्या अकाउंटाचेर घालपाचे आसा. म्हणजे तुमकांय पयशे मेळटले, सिलिंडराचे पयशे मेळटले, सुनेचेय पयशे मेळटले. दूधकार आसा जाल्यार ती आसोंक लागली सुनेचे पयशे मेळटले म्हणून. दूधकार आसत जाल्यार दूधवाल्याचे पयशे सबसिडी उरल्या ताचीय मेळटली. सगळ्या 100% जी शेताची सबसिडी आहा ती सबसिडी मेळटली. चवथी पयलीं जितके पयशे लोकांक जितके मेळपाचे आसा तितके पयशे 15 तारखेपर्यंत रिलीज करपा खातीर सरकारान ऑलरेडी एकदा रिव्ह्यू घेवन हांवें थारायला. एक देश एक वेंचणूक निर्णयाचो अभ्यास करूंक केंद्रान आदलो राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदाच्या फुडारपणान समिती नेमल्या. 18 ते 22 सप्टेंबराक सरकारान संसदेचें खासा अधिवेशन दवरलां. नोव्हेंबर-डिसेंबरांत 5 राज्यांच्यो वेंचणुको. लोकसभा वेंचणूक 2024च्या मे-जूनांत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष खासदार तानावडेचो एक राष्ट्र एक वेंचणुकेक येवकार. अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है. अभी तो कमेटी रचाया गया है. कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा. कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा. अगर पार्लियामेंट में जब आता है पार्लियामेंट में चर्चा होगा. पार्लियामेंट प्रबुद्ध है. भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा. इतना घबराने का क्या बात है. अभी नया जो विषय आता है देश के हित में उसका तो चर्चा तो करना चाहिए. तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है. तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, इसे तो हमने थोड़ी कहा है. वन नेशन वन इलेक्शनाच्या निर्णयाक राज्यसभा खासदार सदानंद शेठ तानावडेचोय येवकार. इलेक्शन ही कंटिन्यू चालूच असतात.
म्हणजे आमी पळयतात की केन्ना तरी ह्या स्टेटीचें इलेक्शन, केन्ना दुसऱ्या स्टेटीचें इलेक्शन, मागीर पार्लिमेंटरी इलेक्शन. कारण सुरवातीक सगळें इलेक्शना बरोबर जातालीं, पण मागीर जाता कशें की कंटिन्यू कोड ऑफ कंडक्ट जे आसा ते लागू जायत उरतात. एक्चुअल वर्किंग जें आसा तें वर्किंग करपाक तितलो वेळूय मेळना. एका टायमार जातकच खर्चाच्या दृश्टीन आनी बाकी हातूंतल्यान तें बरें अशें. मजगती मुख्यमंत्री सावंतानूय वन नेशन वन इलेक्शन निर्णयाक येवकार दिला. अशें जायत जाल्यार खूब फायदो जातलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. देशांत वेंचणुक्यो जायत आसतात, ताचेर खूब खर्चूय जाता. एकाच वेळार सगळे वेंचणुके जाल्यार बरें जातले म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रेग्नन्सीच्या समस्येक IVF उपचारांची सर्व्हिस फुकट दिवपी गोंय पयलें आदर्श राज्य. दिल्ली मॉडेलाच्या नांवान फक्त उदो उदो जाता, तातूंत कांयच अर्थ ना म्हण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. फुडल्या 8-10 म्हयन्यांत गोंय खंय भलायकी मळार टॉपार आसतलें. सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकांत IVF गोंयकारांक उक्ती. गोंय राज्यांत आमी पळयता, तुमी मुद्दम कोण आमचे मिडियाचे भाव कोण जर दिल्ली गेला, तुमी आयज पळया की गोवा मेडिकल कॉलेज आनी आमी जे तरेचे आमी नवे नवे गोश्टी करपाक गेल्या. गोंय राज्य एकूच अशें राज्य आसा आनी आमचे देशाचे प्रधानमंत्री आनी ते जेन्नाच्यान प्रधानमंत्री जाले नरेंद्र मोदीजी, तेंच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळे व्हर्टिकलांतल्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्यान आनी प्रत्येक राज्यान पयशे वेगळे तरेन येवंक लागले, जे आमी जो उपयोग गरीब लोकांक आनी सामान्य जनतेक बऱ्यापैकी फॅसिलिटीज उपलब्ध आमी करून दिवंक शकता. गोंय राज्यान आमी कितें चल्लां, आमचे कार्डियक फॅसिलिटी पळया, आमचे आयज हे IVFची फॅसिलिटी पळया, तेजे भायर आमी रोबोटीक सर्जरीची आमी मार्गार हाडपाचे, प्लस PHC CHC कशें लिंकअप करपाचे, हे सगळे गोश्टी तुमकां टायम टू टायम येतले. तुमी गोंयान रावता म्हणून तुमकां कळना, पूण दिल्ली जर वचून पळयल्यार पयलीं सगळे मिडियान म्हणटाले की दिल्ली मॉडेल कसलें दिल्ली मॉडेल आनी कितें तें दिल्ली मॉडेल, तें म्हाकाच कळोंक ना आयज पर्यंत. आयज गोंय राज्यान जेन्ना आमी सगळे फ्री दिता, पेशंटाक इन पेशंट, आउट पेशंट, मेडिसीन पासून आयज कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन मेडिसीन पासून लायफ सेविंग केमोथेरपी पासून आयज आमी डिसिजन आमी घेतला की आमी आतां ह्या हॉस्पिटलान आनी आमी डॉक्टर्स रिक्रूट करपाचे आमी चालू केल्ले आसा. प्रेम संबंध तोडले म्हण रागान 22 वर्सांच्या प्रकाश चुंचवाडान परवरे 30 वर्साच्या कामाक्षी उड्डापनोवा म्हणटा त्या चलयेचो खून केलो. बॉडी आंबोली घाटांत रानांत पुल्ली. 29 ऑगस्टाक त्या चलयेन तो आपल्याक पिट्टा म्हण म्हापशे पुलिसेंत कागाळ केल्ली. पुलिसेन ताका शिटकावणी दिवन सोडिल्लो. दुसऱ्या दिसा सावन चली गायब. प्रकाशान खुनाची कबुली दिली. प्रेम संबंध तोडले, उलयना, पुलिशेक कागाळ केली म्हूण रागान प्रकाश चुंचवाड ह्या 22 वर्साच्या तरणाट्यान परवरे 30 वर्साच्या कामाक्षी उड्डापनावो ह्या चलयेचो खून केलो. खून करून तो आंबोले घाटांतल्या रानांत पुरलो. फाटल्या 2 दिवसां सावन ते चली गायब आशिल्ल्यान पुलिशेंत कागाळ केल्ली. तेन्ना पुलिशेन सरळ त्या चल्याक उखल्लो. चल्यान खुनाची कबुली दिली. पुलीस ताका घेवन आंबोले गेले. थंयच्यान बॉडी रिकवर केल्या. 29 ऑगस्टाक त्या चलयेन आपल्याक सतायता म्हूण म्हापसा पुलीस स्टेशनात ताच्या आड कागाळ केल्ली. त्या वेळार पुलिशेन समज दिवन परत त्याच्या वाटेक वचूं नाका म्हूण ताका सांगिल्लें. दुसऱ्या दिसा सावन त्या चलीक गायब आशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडगांवां रुमडामळार हावसिंग बोर्डांत खून जाल्ल्यान खवदळ. सादीक बेल्लारी म्हणटा त्या तरणाट्याचो ताच्या घरांत घुसून कोणे तरी खून केलो. मायणा कुडतरे पुलीस तपास करता. थळावे सांगता ते प्रमाण सोपला तोय खुनाच्या केशींत भितर आशिल्लो. हालींच सुटिल्लो. खुनी कोणय आसो, लोक कारवाय मागता. मर्डर हो गया बोल के, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ जिसने भी किया है वो भी किसी का बेटा है. इसके माँ बाप लोग इतने बूढ़े हैं, वो एक ही बेटा था. ये भी कुछ पहला इनका मर्डर केस में अंदर था. तो अगर ये अंदर था, जो भी है इसने गलत किया, इसका सज़ा इसको मिला. इसको सज़ा देने के लिए कानून है, कायदा है. लेकिन किसी को राइट नहीं बनता है कि किसी का जान लेने के लिए, क्योंकि किसी का राइट नहीं बनता है किसी का जान लेने के लिए. कौन क्या किया कि अभी तो पता नहीं चलेगा. और मुझे उम्मीद है हमारा पुलिस बहुत जल्द से जल्द उसको ढूंढ के सामने लाएगा. हमारे पुलिस ने बहुत से अच्छे अच्छे केस सोल्व किया और ये भी होगा. त्यांना मारले तर ओके मानता, तुम्ही काही उरतले हे चिंता आहे तुम्ही. त्याने ऑलरेडी मारून असलो, मारलेलो दुसरो त्याकडे तकली फोडलेले. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावी डायस. पुरावे नासतना पुलीस वोगीच कोणाक धरिना. आदोगाद आशिल्ल्या अमित पालेकाराक हे खबर आसूंक जाय. बीजेपीची जाप. आपूण बीजेपीत वचना म्हण आपल्या आड डर्टी पॉलिटिक्स चल्ला म्हण पालेकार अटक जातनाच उलयल्लो.
बीजेपीत यो म्हण ताजेर खंय कोणेच प्रेशर घालूंक ना. बीजेपी फुडारी परुळेकार उलयलो. तानावडे म्हणटा पालेकार व्हडलो लिडर न्ही. आदवोगादाक इतके खबर आसपाक जाय आसता आनी आमकां सगळ्यांक सुद्दां खबर आसा एखादो गुन्हो आसल्या शिवाय आपले पुलीस डिपार्टमेंट आसा किंवा एखादे पुलीस आहा ते केन्नाच कोणाक अटक करिना. भारतीय जनता पक्ष इतको लाचार जावंक ना आनी इतको बारीक जावंक ना. अमित पालेकरान जो स्टेटमेंट जो केल्लो आसा तो साप चुकीचो आसा आनी आज ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमातून हांव ॲडव्होकेट अमित पालेकराक सांगूंक सोदतां, भारतीय जनता पार्टीन जसे बाब दिलीप परुळेकारान म्हटले की कोणाकय धमकोवन जबरदस्ती भारतीय जनता पक्षान हाडून प्रवेश दिवंक ना. पालेकार कोण व्हडलो राजकीय फुडारी न्ही जाका पक्षात येवपाक इतले करतले. ताका पक्षात येवपाक कोणेच ऑफर दिली ना म्हूण भाजप प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे उलयलो. पालेकाराक कोणे ऑफर दिल्ली ताचे खंय नांव सांगचे. म्हाका दिसना कोणी ताका सांगलें आसतलें, कारण येदो व्हडलो लिडर न्ही तो ताका पार्टीन भितर घेवपाक, आनी त्यामुळे आमी कोणेच सांगूं ना आनी म्हजे कडेन कोणें डिस्कसूय करूं ना की ताका पार्टीन हाडपाचो काय म्हणून. त्यामुळे हो प्रश्नच येना, कारण ते उलयतना ते फ्रस्ट्रेशन तेजें दिसून येतालें आनी त्यामुळे ते आपले स्वताची व्हडलेपण मारपाक लागून सांगता काय कितें नको, पण हांवें कोणाच कडेन हांवें उलोवप जावना आनी आमकां तेणें म्हजे कडेन खंयच्याय कोणें उलोवप जावना. त्यामुळे तेणें जर कोणें ताका ऑफर केल्लें जाल्यार तेजें नांव सांगूंक जाय न्ही. अशें हवेर गोळीबार करून कांय अर्थ ना. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की आमचे कडच्यान तरी ताका अजिबात प्रपोजल वचूना. इतलें हांव 100 न्ही 101% सांगूंक बाणस्तारी एक्सिडेंटाच्या केशीत फेक ड्रायव्हर उबो करपाच्या प्रकरणात आपाचो फुडारी ॲडव्होकेट अमित पालेकाराच्या जामीन अर्जाचेर सोमारा निकाल. फोंड्या कोर्टान निकाल राखून दवरला. सुनावणी जाय मेरेन पालेकाराचो अंतरीम जामीन उरलो. पालेकाराचो आदोगाद म्हणटा दोनूय पक्षकारांचे आर्ग्युमेंट करून जाल्यात आतां निकाल. They are not saying that I have or my client has entered into a criminal conspiracy to commit an act under 304 part 2. My arguments before the court was that you can never have a conspiracy to create an accident, because accident by its very nature is all of a sudden. So all that argument goes waste, because that conspiracy, if at all, assumed without admitting the worst possible hypothesis against my client, that my client was involved in a conspiracy. The conspiracy is not to commit an offence under 304. The conspiracy, if any, is only to shield the accused, which is a separate offence under the IPC, which I have already quoted the 3 sections. And those 3 sections being bailable, the conspiracy to commit a bailable offence also becomes bailable. And that is what is our argument before the court. The court was kind enough to appreciate those arguments, and it has now fixed it for orders. So we are hopeful of getting a bail. कर्नाटकातल्या कुमठा हेगडे गांधीनगरात धवो अजगर सापडला. 9.5 फुटांच्या ह्या अजगराक थंयचो सर्पमित्र पवन नायकान रेस्क्यू करून लागींच्या रानात सोडलो. सर्पमित्र पवन म्हणटा धवो अजगर म्हण वेगळी प्रजाती ना, हो सोदचोत. ताजे रंगद्रव्य उणें जाल्ल्यान आनी मेलेनिन पिगमेंटाच्या उणावाक लागून तो धवो पडला आसतलो. कारवार जिल्ह्यातल्या कुमठा हांगासरल्या हेगडे गांधीनगर हांगासर 9.5 फुटी असो विचित्र रंगाचो म्हणजेच पांढऱ्या रंगाचो अजगर हो आढळून येयल्लो आसा. सर्पमित्र पवन नाईक यांनी तेजी रेस्क्यू करून तेका सुरक्षीत स्थळी जंगलात सोडलेले आसा. पांढऱ्या रंगाचो अजगर मेळपी कुमठात ही दुसरी वेळ आणि कर्नाटकातली ही तिसरी वेळ आसा. अशा प्रकारची साप जे आसा ते जास्त करून आढळून येनात. मात्र या सापान एक कुतूहल निर्माण केले की अशा प्रकारचो ही साप अशा रंगाचो ही साप मिळू शकता म्हणून. ह्या सापाक पांढरो रंग कसो येलो हेच्या बाबत
काही जणांका प्रश्न उपस्थित झाले तेका लागून सर्पमित्र पवन नाईक यांनी असे सांगितले की जर सापाच्या शरीरात अन्य रंगद्रव्याची कमतरता असल्यार त्यांचो रंग पांढरो जाता पांढऱ्या रंगाचो अजगर अशी वेगळी जात ना असे त्यांनी सांगितलेले असा. हांव प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. गोवा प्रो लिगांत पयल्या रावंडांत गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लबान वास्को स्पोर्ट्स क्लबाक 2-1 गोलान धपको दिलो. धुळेर ग्राउंडार जाल्ल्या मॅचीत वास्को क्लब 1 गोलान फुडें आशिल्ले. गार्डियन एंजलान पेजाद कमबॅक करतना स्टॉपेज टायमात 2 गोल करून मॅच जिखली. गोवा प्रो लिगाची रावंड वनाची 6वी गेम आशिल्ली आनी ती गेम आशिल्ली गार्डियन एंजल SC वर्सीस वास्को स्पोर्ट्स क्लब यांचे मदीं. गेम खूप बरी जाली आनी गार्डियन एंजल SC यांच्यानी स्टॉपेज टायमान 2 गोली मारून आयज गेम जिखलेली आसा. प्लेयर ऑफ द गेम वास्को स्पोर्ट्स क्लबाचो डॅनियल फर्नांडीस हेका गावल्ले आसा. आनी फाल्यांची गेम जातली ती जातली चर्चिल ब्रदर्स यांचे मदीं वर्सीस जेन्यू स्पोर्ट्स क्लब यांचे मदीं 4 वरांचेर धुळे स्टेडियमाचेर. 37व्या नॅशनल गेम्साचे थीम सॉंग 8 तारखेक लॉन्च जाता. खेळा मंत्री गोविंद गावडे प्रुडंटा कडेन उलयलो. दोनापावला राजभवनाच्या दरबार हॉलांत सांजे सुवाळो. ह्या थीम सॉंगाक बिग बी अमिताभ बच्चनान आवाज दिला. सॉंग्स आशिल्ले पळय ते रिलीज बी 8 तारखेक सांजेच्या 4 वरांचेर दरबार हॉल दोनापावला. कोणी म्हटला कोणी रिलीज करता तशी व्हॉइस ओवर जो आसा दिला पयलीं तो आमचे ग्रेट आर्टिस्ट श्री अमिताभ बच्चन हांणी दिल्लो आसा. वेगळे वेगळे सिंगर्स आसात म्हणजे कोरसां भितर घेतले आसतात प्रमुख आमचे सिंगर आसात ते दिसा तुमकां कळटलें केन्ना आसता ते म्हणजे 8 तारखेक 4 आमी फायनल करता. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबुक पॉडकास्ट टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.